मातेवा परपणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर 19 वोळ 23 ते 30. जेसून आपल्या शिसांक म्हणले, हांव तुमकां सत सांगता, गिरेस्त मनशाक सोर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातले. होय, आनीकूय सांगता, एका गिरेस्त मनशाक सोर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपे. हे आयकून शीस भोव तटाकले. तांणी म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक म्हूण तारण मेळटलें? जेसून तांची नदर मारून म्हणलें, मनशां कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगलें जाता. तेन्ना जाप दिवन पेद्रून म्हणलें, पळय, आमी सगलें साडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेसून तांकां सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगता, संवसार सगलो नवो जावच्या वेळार मनशाचो पूत आपल्या मोहिमेच्या शिवासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 शिवासनांचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात आनी जाणी म्हज्या नांवा खातीर घरदार वो भाव वो भयणी वो बापूय वो आवय वो बायल वो भुरगीं बाळां वो शेतां बाटां साडल्यांत ती 100 पावटी अदीक घेतली. आनी सासीक जिवितांचें दायज जातलें. 100 जाणां पयलीं आसात ती निमाणी जातली आनी निमाणी ती पयलीं जातली. सर्वेस्पराचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.